पासून दिवाळीचो पवित्र पर्व सुरू झालेलो आसा। त्या दिसा वैद्य धन्वंतरीचो जन्म झालेलो आसा। ह्या दिसा भांगर, चांदी, भांडी असे सगळे घेऊन नवीन दिसाची सुद्धा सुरुवात केली वयता। पवित्र दिवसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक बरे आरोग्य, धन, सुख, शांती, समाधान हीच माझी मनोकामना। आयज धनतेरस, आयच्यान दिवाळीक सुरवात। आयज धनतेरस हो शुभ मानलो वयता आनी ह्या दिसा लोक भांगर घेतात, तशेंच मागीर चांदी घेतात, तशीच मागीर नवीन नवीन वस्तू घेतात। हेच प्रमाणे आयज पुराय गोंयांत आमी पळयलें की लोकांची गर्दी आशिल्ली भांगर घेवपा खातीर, तशेंच मागीर चांदी घेवपा खातीर, तशेंच मागीर आयदनां घेवपा खातीर। आयज धनतेरसान रोखडेच मागीर दिवाळी येतली आनी मागीर आसलें तें लक्ष्मी पुजन। धनतेरसा दिसा जी वस्तू घेवप आसता त्यो घेवप शुभ मानल्यो वयता, सगळ्यांक शुभ दिन अशें म्हणटात। त्या दिसा भांगर घेवप और चांदी घेवप और कसली नवी वस्तू घेवप आसता त्यो त्या दिसा घेवप शुभ मानल्यो वयता।